नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार विशय आहा झेडपी इलेक्शनाचो. प्रत्येक खेपेक जेन्ना झेडपीची इलेक्शन जाहीर जाता तेन्ना नसते वाद जावपाक लागतात आनी ह्या खेपेक तर हरशीं जाता ते वाद कमी म्हणून कोण झगडटलो आनी कोण झगडचो ना आनी इलेक्टोरल रोल सुद्दां अजून पॉलिटिकल पार्टीक मेळना अशी परिस्थिती आसा, दशे आसा. वस्तुस्थिती कितें ऑन ग्रावंड आनी कितली तथ्य आहा ह्या सगळ्या वादा भितर चार मानेस पयली आहात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आमदार सुभाषबाब फळदेसाय, स्वागत तुमचे. दुसरे आसात तुमचे गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी आमदार जयेशबाब साळगांवकार, स्वागत. तिसरे आसात भांगरभूंय हे आमच्या कोंकणी दैनिकाचे कार्यकारी संपादक पांडुरंग गांवकर, स्वागत. आनी चौथे आसात काँग्रेसीचे आमदार आनी फुडारी अलेक्स रेजिनाल्ड, स्वागत. जे सुरवात तुजे कडच्यान करता. तुमी आज पत्रकार परिशद घेतल्या. झेडपीची इलेक्शना कडेन पळयतना ज्या तरेन ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यात, तुमचो पक्ष आनी युआर नॉर्थ गोवा जिल्हा परिशदेचो अध्यक्ष आशिल्लो, तुमी कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? झेडपी आतां इतली वर्सां पळयता झेडपी कडेन, तर म्हाका दिसता एक पुंडलीक नायकाचें एक नाटक आसलेलें शबय शबय म्हणून. जशी दोलार बडी पडली की सगळे नाचपाक लागता पळय, स्पेशली तो म्हणटा तेज्या नाटकान आसलेलें मेन्शन केल्लें की बहुजन समाज नाचपाक लागता. सिमिलर कायंड ऑफ एक्टिविटी म्हाका दिसता झेडपी इलेक्शन जालें आनी एक एनावन्स जालें की सगळे लोक नाचपाक लागता. कित्याक नाचता, कितें आहा तेका कोणाक खबर आसना. झेडपी इलेक्शन आमी इतले एक्टिवली पार्टिसिपेट जाता, पण वॉट इज द रिजन बिहायंड? आर दे बीन गिवन पावर्स? तेज्या फाटल्यान उद्देश कितें? हे इलेक्शन घडोवन हाडपाच्या फाटलो उद्देश कितें? आनी तितून जर पार्टी लायन्स इलेक्शन जर तुमी करता जाल्यार वॉट इज द, म्हणजे तुमी कितें अचीव कितें करूंक सोदता असो एक लोक संभ्रमान आसा. आनी फायनली म्हाका दिसता एडवांटेज कोणाक जातली असो कितें हें आसलो, म्हणजे हू इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दीस इलेक्शन्स. म्हाका पयलें दिसता की देर इज समथींग कॉल्ड एज बिजनस ऑफ लुजींग पॉलिटिक्स. तुजो टर्म दिसता म्हाका तो. यू हॅड यूज्ड इट समवेअर. तो बिजनस ऑफ लुजींग पॉलिटिक्स इज गोईंग ऑन इन गोवा. आनी सेकंडली कशें दुसऱ्याक जिखोवपाचें आनी ती जिखोवन कसो आपलो आनी तेजोय दोगांयचो उद्देश साध्य करपाचो. सो लोक मारले धाब्यार आनी बाकीचे सगळे मारले धाब्यार. सो दीस इज वॉट इज गोईंग ऑन विथ झेडपी, आय बिलीव. अलेक्स, पळयतना तुकाय झेडपीचो अनुभव आसा. इलेक्शना कडेन जेन्ना आज पळयता, पक्ष म्हणून, आमदार म्हणून आनी एक आदलो झेडपी म्हणून कसो पळयता? ZP elections, actually पंचायत इलेक्शन, ZP इलेक्शन and assembly इलेक्शन एक डिफरंट लायनीचे जाता. इट्स नॉट द सेम लायन. पंचायतान एक MLA चे कोंद्र मनीस पंच जाता. ZP MLA मनीसूच जायच म्हणना, केन्ना एकदां हें जाता. बट इम्पॉर्टंट म्हणून कितें, दीस इलेक्शन्स give you a status of what your next election will be. The voting pattern. No, it's not a semi-final. It can get changed. If you have the wrong people in the right places, anything can happen for the next election. So, important election, basically will decide what will be the course of the voting pattern for the next election. Mood of the people. Mood of the people. So, I feel that if at all we need to fight the ruling dispensation. Now, ruling dispensation the BJP. What is BJP? Goa for already knows. They've got very good experience. We though I am one of the fellows who is left. The rest are all seniors of ours. So we should have a sustained fight with the BJP if we want to win the elections. If we don't do it now, I think we will have a tough time in the assembly if we don't. Assembly election. Pandran, before I go to the ruling, हे जे सगळे बोवाळ चल्ला त्या बोवाळा विशीं आनी झेडपी इलेक्शना विशीं कितें दिसता? बोवाळ म्हटल्यार म्हाका याद आसा 2015 जेन्ना असोच बोवाळ जाल्लो तेन्ना ठरलेलें की रिजर्वेशन हे कमिशनाक दिवप म्हणून, स्टेट इलेक्शन कमिशनाक. पूण सरकार जे सरकारान येतात ते सगळें रिजर्वेशन करपाची जे हे आसा प्रोसेस तो आपल्याच कडेन दवरता आनी आपणाक जाय तशी कोणाची जाय अशी गेम करतात ते. सो आत्ताच्या सुद्दां घडयेक म्हणजे आत्ताचें रिजर्वेशन जालां तेतून सुद्दां प्रियोळ आसत, सत्तरीन आसत, बार्देसान आसत, पेडणे आसत किंवा शिरोड्या आसत, हे सगळे कडेन जे बाबडे इच्छूक आशिल्ले कोण त्यांच्या सगळ्यांचे गेमी केल्ले आसा हेंच्यांनी. आनी हे इतलेच खातीर जाता की हे सगळे पावर जे आसा राखीवता आरक्षण करपाचें ते सत्ताधारी लोकां कडेन उरता. ते एका इंडिपेंडंट बॉडी कडेन वचपाक जाय, इलेक्शन कमिशन बी आसता तांचे कडेन वचपाक जाय आनी तेंच्यांनी ते ठरोवपाक जाय. नाजाल्यार हे अशेंच चलतलें. आनी दुसरो जे जयेशान म्हटला त्या मताशी हांव सारको सहमत आसा की हे ZP मेंबरांक खऱ्यांनीच वालोर आतां कांय उरोंक ना.
गोंयान आनी त्यो जाय काय नाका हो सुद्दां विचार करपाचो तुज्या खातीर एक कोणा तरी चर्चेचो विशय जातलो की गोंयान त्यो जाय काय नाका म्हणून कारण तांकां काय वालोर उरोंक ना कसले फंड ना तेंच्या कडेन पावर्स ना तेंच्या कडेन मॅन पावर तांकां दिली ना तेंच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तांकां बसपाक जागो पासून ना तांकां सो ह्यो दोन गजाली आसात म्हाका दिसता की झेडपीचे आमी ह्या विशयाचेर हें करतना आरक्षणाचो बोवाळ जो आसाच पूण ह्यो पावराचो विशय आमी म्हाका दिसता चर्चेक येवपाक जाय सारको तुमी झेडपी आशिल्ले तो काळ ताजे उपरांत आमदारकी आतांचें राजकारण कितें बदललां काय इतली इलेक्शनां जालीं आनी एक ते झेडपी इलेक्शन म्हळ्यार सिंबॉलीक पावर टसल जावन उरलां म्हाका दिसता हो एक रिक्वायरमेंट आसा कॉन्स्टिट्युशनाचो एक रिक्वायरमेंट कळ्ळें न्ही लोकल बॉडीज हातून इलेक्शनान येवपाक जाय चड बरे परफॉर्मन्स करपाक आनी टू रीच आउट टू दी म्हणजे एक्स्ट्रीम लास्ट पर्सन इन दी तुगेले विलेज लेवल ते विलेज लेवलाचेर आमचो सेटअप पावपाक जाय डेव्हलपमेंट वचपाक जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय म्हणून पंचायत आसप आनी जिल्हा पंचायत आसप अत्यंत गरजेचें आतां तुमी म्हणलें की कितें बदल जाला तुमी झेडपी आशिल्ले हांव तेन्ना जिल्हा आतां? पंचायत जालो सादारण 2004 आमी दोगूय बरोबर आशिल्ले एलेक्स रेजिनाल्ड आनी हांव त्या वेळा वयल्यान म्हाका दिसता की एलेक्स रेजिनाल्डाक एक बरे 3 कोटीची बी वर्साक मेळटाली फंड्स आयज तशें ना आयज प्रत्येकाक 50 लाख तरी प्रत्येक पंचायत झेडपी मेंबराक वर्साक 50 लाख मेळटात हांवें आतांच काडून पळयलें सादारण ते ओवर 2.65 क्रोर्स इन म्हणजे 2.65 क्रोर्स एकटे झेडपी मेंबराचे हांवें हें पळयलें की डेव्हलपमेंट एंड मोर ऑर लेस सगळ्यांचेच त्याच ट्युनान जाल्या आमच्या वेळार 5 वर्सांक मेळून 50 लाख जायनाशिल्ले दिस इज अ गुड सायन दॅट दी पावर्स आर वेस्टेड इन लोकल बॉडी फंड्स मेळटात थोडे तरी फंड्स तांकां जाय तशे 50 म्हणजे 5 पंचायती असल्यार एक 10 लाखांचे 2-2, 5-5 लाखांची कामां करपाक मेळटात कळ्ळें न्ही सो देर इज लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट आय डोंट थिंक हाजे परस ते बरें जावपाक जाय जिल्हा पंचायत म्हणजेच मोर दॅन 50% ऑफ दी MLAs एरिया आसा ताका वोटर्स तितके असतात म्हणटकच तांकां कमीत कमी एक 10 लाख 10 कोटी तरी मेळपाक जाय तांचे टेन्युअर डेव्हलपमेंट 10 कोटींची तरी पावपाक जाय जाल्यार अशे तरेन ते on आसपाक ground जाय म्हणटा तुमी हय, आनी कितें तरी ज्यो कामां ज्यो करपाक पळय शकतले. ज्यो RDAs आसतल्यो किंवा मायनर रोड्स आसतले किंवा आमचे हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी सबर्बन म्हणजे हें आसात बॉडीज आसात ह्यो सगळ्यो ज्यो आसात त्यो झेडपी कडेन पळोवपाक जाय फंड्सच म्हणून न्ही आमचे 3 तरेचे आसतले फंड्स आसतले फंक्शनरीज आसतले आनी फंक्शन्स आसतली दी फंक्शन्स ऑफ दी जिल्हा पंचायत हॅव टू बी गिवन मोर फंक्शन्स पूण ते फंक्शन्स कॅरी आउट करपाक फंक्शनरीज जाय तांकां जेईज आसतले एईज आसतले हांचीय सिस्टम जे अकाउंटंट आसतले ही सगळी सिस्टम बरोबर अजून पर्यंत ना फंड्स दिले ते एक्झिक्युशन कशें करतलो जर इंजिनियर स्ट्रक्चर ना तो स्ट्रक्चर परत एक फावटी एस्टॅब्लिश करपाक जाय कांय प्रमाणात तातूंत सुदारणा जायत आसा म्हणजे फंड्स फंक्शन्स एंड फंक्शनरीज ह्या तिनी जर बरोबर जाले जर जायत जाल्यार कितें प्रभाव दिसतो एक गजाल जे सांग की विशय आयलो रिजर्वेशनाचो तुमी हॅप्पी आहात रिजर्वेशनाचेर कारण एक एकदां ते रिजर्वेशन पयल्यार म्हाका तातूंत भितर जॉग्राफिकल सॅम्बलन्सूय दिसना आनी कसली तरी कंटिन्युटी दिसना आनी जो आरोप केलो की आर्बिट्री जाता तुमचें मत कितें रिजर्वेशन आमच्या हितून अन्याय जाल्लो आसा म्हणजे कंटिन्युअसली OBC करप आनी जनरल कोण आसा तेजेर अन्याय करप थोडे क्लेफासान तांचो स्वताच्या आमदारान सांगला की तेजो कंटिन्युअस वुमन रिजर्व जाता अशे खुबशे कडेन आपल्याक सवलती प्रमाणे हें सगळें चल्लेलें आसा आतां तेन्ना एकदां विजय म्हाका म्हणटालो की तेणें एक प्रायवेट मेंबर्स बील एक इंट्रोड्यूस केल्लें आनी ते प्रायवेट मेंबर्स बिलाचेर डिस्कशनाचेर पर्रीकरान एश्योर केल्लो की नेक्स्ट जे इलेक्शन जातले पळय ग्रावंड लेवल दॅट वूड बी पंचायत लेवल दॅट वूड बी गिवन टू स्टेट इलेक्शन आनी हांव जाणा आय हॅव सीन दॅट रिपोर्ट आनी आतां अगेन मॉविन गुदिनोन तेच म्हटलेलें आनी आय थ्रू रिलायबल सोर्सीस आय हॅव कम टू लर्न दॅट मॉविन गुदिनोन तेजेर नोट सुद्दां घातलेलो की इलेक्शन द फायल हॅज टू गो टू इलेक्शन कमिशन फॉर फर्दर सगळे हेजे आमचे रिजर्वेशन्स आनी हे सगळे करपाक दॅट फायल वॉज कॉल्ड बॅक इट्स अगेन आनी एज पर द विम्स एंड द फॅन्सीज ऑफ द लोकल ऑफ द BJP MLAs ऑल द रिजर्वेशन्स आनी कोण कितें आसा पळय ते चेंजीस केल्या म्हणून सो म्हाका दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टी लायन्स म्हणटा आनी रिजर्वेशन हे करता म्हणटा पळय दिस इज इनजस्टीस टू द लोकल लिडरशीप द लोकल स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेनच हो अधिकार आसपाक जाय तेंचे कडेन आनी तेंच्यांनी सामको इन फेर मॅनर हो घेवपाक जाय तुमकांय अधिकार ना न्ही हाजेर टिका करपाचो तुमी पावरां आसतना तुमी अशीच गुड्डलां सांग करताले रिजर्वेशनाची तुगे हांव सोदिता आमी केलें म्हूण आमकां भायर आयलें म्हणल्यार तेंगे ते कोताय तांकां भायर मारपाचें
तशें तुका येते म्हणपाक इलेक्शना? ना तुका जाय तर ते म्हाका कितें जाय ओके म्हाका ते तेंच्या मोगान ना हांव आनी तेंय सांगता तुका तेंच्या मोगान ना आनी दोगोय ते बरोबर बसले ते मातशें बरें जालां बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें फॉगेट ऑल दीस थिंग्स आतां रेजर्वेशन्स म्हणटे पर्रीकर हॅड गिवन एन इन्शुरन्स इन द असेंब्ली दॅट ही वूड सेंड इट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन. इलेक्शन कमिशनान प्रोसेस स्टार्ट करपा जाय होल प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स बी कितें जाल्यार आफ्टर 3 elections at least after 4 elections there should be delimitation. Now in that process it has to start 6 months in advance. Nothing has been done so far. File thing गेली. One thing is very clear. आमी केल्लें आमी केलें ना तें इशू जालो. आतां हे इलेक्शनाक केलें जाल्यार हायकोर्टान 2 मॅटर आहाय. High Court will decide on the issues. Now we have to argue it well so that next time these things don't happen. Now they tried for a stay. The best part of this government, what they have done, they have issued a notification on the last day. Process starts from tomorrow. So when you can't go to the High Court because there's no time. Next day start. Ratikor notification येता. सकाळी process start. They take advantage of this thing and High Court stay dina. नाल्यार High Court stay मेळटाले आज. At least 2-3 constituencies ते जावना. It has been planned by this government to keep it on the last day and done. Now, issue is like this. They will do it. What about us? We have to keep quiet. I'm keep quiet करपा ना. We have to see. We have to find out some ways. हुई जाल्यार ते सिटान पड हें केलां. थिंग आमी सगळ्यांनी युनायटेड ऑपोजिशन करून थिंग झगडोन जायन तेगे कॅन्डिडेट उडोवपा जायो. तू म्हणटा थंय ज्या जाग्याचेर तांणी Yes. मॅनिपुलेशन Of करपाचो course. प्रयत्न केला त्या Of course. जाग्याचेर Of युनायटेड course. ऑपोजिशनाचो United कॅन्डिडेट Opposition आसपाक जाय आनी उडोवपा जायो. उडोवपाक ओके. पण एक गजाल रिजर्वेशनाच्या बाबतींत कितें दिसता प्रत्येक मनशाक ओपोजिशन आसतना दिसता की हो अधिकार स्टेट इलेक्शन कमिशना मरे आसचो आनी तेच मनीस पावरा पावतकीर तांकां दिसता की कित्याक दिवचो काय म्हणून. बरोबर म्हणजे तुवें सारको ताका प्रश्न विचारलेलो की त्यांच्या काळान हे सेम हेच जाला म्हणजे 20 वर्सां जाली जयश्री झेडपीक 20 वर्सां जाली काँग्रेसच्या हेतूंतल्यान BJPतल्या सगळ्या हेतूंतल्यान ती गेल्या झेडपी. पण म्हाका दिसता की हांव ह्याच मता कडेन म्हाजो समज आसा की जे हे झेडपीचे राखीवता जी आसा आरक्षण करपाचो जो विशय आसा किंवा डिलिमिटेशन हे स्टेट इलेक्शन कमिशनाकूच वचपाक जाय आनी ह्या लोकां कडल्यान ते काडून घेवपाक जाय. अदरवायज ताचो असो गैरफायदो घेतलो वता की लास्ट मोमेंटाक हे करप सकाळी 11:30 नोटिफिकेशन काडप आनी 12 दनपारच्या मागीर इलेक्शन डिक्लेअर करप. तो कोर्टानूय बोडोवंक वचूं शकना आजच्या नॉमिनेशनूय सुरू जालें पळय. सो म्हाका दिसता की हे सगळो प्रोसेस जो आहा तो स्टेट इलेक्शन कमिशनाकच दिवप सारको जातलो. तुमकां कित्याक कटकटी जाय तुमी ओपोजिशन आसतना तांचेर टीक करताले ते ओपोजिशना आसात तुमचेर टीका करतात कित्या लोकां आनी कित्याक हें म्हाका ऑब्जर्व दिसता काडून दिया न्ही ते. आय फील दॅट दिस इज अ फेअर एनालिसीस वीच इज डन. आतां 1-2 मतदारसंघ खंय तरी आसतलेच. इट इज नॉट मेजर मतदारसंघ तुमी पळयले जर जायत तशें नासतलें. गेले ते फावटीक रिजर्वेशन आसा तें कंटिन्यू रिजर्वेशन तशें जाल्लें ना. आनी तशें पळयलें जर जायत जाल्यार खंयचीय पार्टी पावरान आसा आमी फक्त 2च टर्माक आसात गेले तो टर्म आनी हो टर्म. ताजे पयलींची सगळीं इलेक्शनां काँग्रेसीनच केल्ली आसात आनी हाच्या वर्स्ट केल्ली आसात. बरोबर आहा पण आतां जनता म्हण आमी आनी कित्याक पळोवप तुमी दिया न्ही ते स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन. वो आतां BJP पार्टी एज अ पार्टी इज नॉट इन्वॉल्ड इन दीस. हातून डायरेक्टर लेवलाचेर आसतले तांचे कडेन आसतले एडमिनिस्ट्रेशन हॅज टेकन. यू कॅनॉट ब्लेम एंड चार्ज BJP फॉर दॅट. ऑल दीस हें कितें केलें तें तुमकां म्हणपाक जाय की BJPन रावन केलें आनी आपल्या वयच्यान काडून घेतलें. BJP इज नॉट ऑथॉरिटी. एडमिनिस्ट्रेशन केल्लें आसा. मे बी एडमिनिस्ट्रेशन BJPचें गव्हर्मेंट आसा म्हण टू सम एक्सटेंट यू कॅन ब्लेम बट एडमिनिस्ट्रेशन हॅज डन इट. तांची पावर्स तुम्ही कितें म्हणटा सामकी BJPच्या ऑफिसांत बसून ही रिजर्वेशन मार्क तशें केली ना न्ही. अशे तरेन उलयनाका म्हणून. एक्झॅक्टली. ओके फकत ऑफिसांत गेले ना BJP ऑफिसांत गेल्ले. जनरल लोकांचे मदीं अशें वता की BJPन वचून थंय बसले आनी ते आपल्याक जाय ते काडले. तशें करपाक मेळना भारतीय जनता पार्टी किंवा काँग्रेस आसूं न्ही. ते एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पंचायत इन कन्सल्टेशन विथ स्टेट कमिशन हांचे कडच्यानच आयलें आसा न्ही ते नोटिफिकेशन. I agree to that other point. कितें म्हणून तेणें पयशे सुबेज दिले हे टर्माक आय एग्री. कित्याक पयशे सुबेज दिले म्हणून काम आमकां 5 लाख मेळटाले. हांव जेन्ना फर्स्ट टायम ZP जालो तेन्ना म्हाका 5 लाख मेळ्ळे 5 वर्सांक. पण तुवें बाकी सगळ्यांनी यूज केल्ले. बाकी यूज केल्ले आमी ऑपोजिशनाक दिवं नाय. ते पयशे थोडे आहले ऑपोजिशनाक दिवं नाय. आसतना काय ते 5 लाख मेळ्ळे. Important but the subject of elections they have manipulated. There is no doubt about it. It's so much so that in my constituency. Any election which in your while your government was in power. 1 second. My government is not in power now. Please don't talk about the past.
If you talk about the past, I'll have to talk about your past. Forget it. Important is, which constituency, for example, my constituency, the candidate who was contesting went around with everybody. 1 month before he started moving. Why he started moving, I don't know, for 1 month before. That means to keep what was right or to change what was right. 1 month before you can't roam. Now, for example, I'm just telling you very frankly, in our constituencies, Kurturi constituency and Raya constituency, 2 constituencies mak lagte. Whatever it is, manipulation, Munge constituency जे director and धाडले, ते manipulate झालना. In both my constituencies, I'm making a statement. जे director and धाडले, I'm making a statement. डायरेक्टर वेगळी गजाल धाडली आणि लास्ट झाली वेगळी. वेगळी. ओके Administration त्यांनी I point किती म्हणला, point किती म्हणला, point किती म्हणला. एक मिनिट. constituency, whether it will go to BJP or Congress, you see. एक मिनिट. If it was done, my point ही इज अ व्हेरी नाईस पॉइंट. हांव म्हणटा कितें, तुमचे दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी मुद्दाम जावन रिझर्व केल्या म्हणटा न्ही. ना केलं ना. आय चॅलेंज केलं नाही. I म्हणलं केलं ना. ना म्हणले खंयची तुम्ही म्हाका सांगा. एक मिनिट. ही अमकी constituency I'll clarify my point. See, reservation पड्या tentative reservation जावपाचें ओ ना जावपाचें डायरेक्टर कान गव्हर्मेंटाक धाडटा. बरोबर. ही टेल्स जाता जायना. आनी एज पर रोटेशन कितें आहा तें तो कोण धाडटा एज पर रोटेशन. बरोबर. एज पर रोटेशन करपा आसलें तितून मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक लेडी जावपा आशिल्ली आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगेली ओपन जेट जावपा जाली. आय सॉ इट ऑन देयर. एक कॉपी तुका धाडलेली ना एक कॉपी म्हाका धाडना. हांव पण कितें उलयता तेका तो चॅलेंज करपा जाय म्हाका. व्हॉट हॅपन्ड इन द एंड? In the end, they change. इन द एंड ओके. But my constituency remains the same. My constituency is तू आयजच सांग म्हाका. आय सांग. सो जेशाच पॉइंट घेऊन मागीर इवन जे कॅन्डिडेट इच्छुक कॅन्डिडेट असले जे पळय हांवें ताका विचारलें तूं कॅन्डिडेट म्हणटा पळय इज युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी गोइंग टू बी रिझर्वड. आनी एक्झॅक्टली आज तो जो कॅन्डिडेट ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लो लोकांक भोवपाक मेळपाक बीजेपीचो कॅन्डिडेट. बीजेपीचो कॅन्डिडेट तो तुम्ही किती म्हणतात बीजेपीच्या जे प्रॉस्पेक्टिव्ह कॅन्डिडेट आशिल्ले तांकां ऑलरेडी पयलीं सांगून दवरिल्ले. सांगून सोड. आतां हांव हितून आनी फुडें ताजो फावल प्ले कसो आसतलो. दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड कॅम्पेनिंग. आतां जो इंडिपेंडंट वयतलो कॅन्डिडेट पळय विदाउट अ पार्टी सिंबल ताका सिंबल सुद्दां दिवचे न्हय. आनी लास्ट तुका 10 दीस आसतना मी ताका सिंबल दितले. सो ताका कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्दां भोवपाक मेळची ना. सिंबल पॉप्युलरायज करपाक मेळची ना. ओके पण यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट अँड गुड डावट आसा ना मॅनिपुलेशन स्कोप कित्याक आहा मॅनिपुलेशन जाला अशें म्हणपाक जाल्यार आउट ऑफ 27 फक्त एकूच त्यांचो आमदार बोवाळ करता. 26 जाण हॅप्पी आसा. हेजें मिनींग कितें? 26 जाण हॅप्पी. तुम्ही किती म्हणता रोटेशनान जाल्ले जाल्यार आनी एक 5-6 जाण अनहॅप्पी आसपाचे. या सुभाष. ज्या वेळार आमकां तातूंत भितर कांय फॉल प्ले दिसना त्या वेळार आमदारान बोवाळ मारपाचो गरजच ना. आतां क्लेफासान बोवाळ मारला खऱ्यांनीच ताजेर इनजस्टीस जाल्यार एक मतदारसंघ परत जाता वो डावटफूल येवपाचोच. पूण हांव इतकेंच सांगता तुमकां अशें कितें जावन जर बीजेपीचे इतके तुमी पयलींच ठरयले आनी ताच्या नंतर तांकां धाडले. आतां हे जे पळय बोवाळ केल्ले आसा न्ही आमदार त्या मतदारसंघान जर बीजेपी येता जर जायत खऱ्यांनी ताका डावट घेवपाक स्कोप आसा. म्हणून बीजेपी कित्याक लागून करतले. गिरडोली जाले जर जायत गिरडोली न्ही पंचायत क्लेफसाची त्या पंचायतीन भितर भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडून येता काय ना. आनी हे इतके सगळे राटावळी करून आमकां कित्याक दुसऱ्यालो कॅन्डिडेट येवपाक जाय आशिल्लो. इट मे बी फ्रॉम दी एडमिनिस्ट्रेशन लेवलाचेर खंय तरी हांव चूक जाली मान्य करता. पण ती बीजेपीची न्ही ती ऍडमिनिस्ट्रेशनाची आसतली. बीजेपीची जाली जर जाय जाल्यार आमी खंयच्याय तरी हाडून आमचो कॅन्डिडेट कसो निवडून येता हें पळयता आशिल्ले. आय डोंट थिंक. ओके एकल्याक स्क्रेपगोट करप. एकच मिनिट. स्क्रेपगोट एकल्याक करप आनी आपल्यागे सदोवप इज दे आर व्हेरी नाईस पॉइंट की ज्या जाग्यार आतां मॅनिपुलेशन जाला म्हणून आरोप करतात तुम्ही. खरें आसूं फोट आसूं कितें आसूं पण ज्या जाग्याचेर मॅनिपुलेशन जाला अशें आरोप करतात त्या जाग्यार आलेक्स सेड that there should be a candidate of united opposition. Yes, exactly. आता युनायटेड ऑपोजिशनाची डेफिनेशन जे आसा पळय ते दर 24 वरांनी हांव सकाळ फुडें उठ्ठा आनी ते चेंज जाता. सो म्हाका ते कळत ना. सो नाव ऑन दीस शो जेन्ना अख्खी गोंय हो शो पळयता आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड. आय स्टार्ट विथ यू. युनायटेड ऑपोजिशनाची डेफिनेशन कितें तुमचें? You start with me. No, I'll come to you. You will give me the best answer in the end. I'll start with Jayesh. United opposition people are very happy to see us 10 MLAs fighting out together in the assembly. लोकांक एक आतां तांकां दिसला एक रे ऑफ होप वॉज देर की आतां हे सगळे बरोबर येयले अशें जर फुडें वचत जाल्यार तो मोमेंटम बिल्डअप जात वतलो म्हणून. आनी दीस इज अ लायक यू सेड दीस इज अ सेमी फायनल. हांगासरल्यान जर तूं एक आमी जर बरी जर बाजी मारीत गॅल्वनायज करीत जाल्यार तो इट वील द मुवमेंट वील गो ऑन एडिंग अप.
युनायटेड ऑपोजिशन जेन्ना असेंब्लीन म्हणटा पळय आनी सगळे लिडर्स जे एम एल एज आसा दे वॉन्ट इट टू गो युनायटेड इवन इट इज अनाउन्स्ड बाय द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. लीडर ऑफ द ऑपोजिशनाचो वॉयस म्हणटा तो वॉट एवर हिज सजेशन इज रेकमेंडेटरी म्हणटा ते इज रेकमेंडेशन अँड फायनली पीस वॉट कोण म्हणटा? काँग्रेस पार्टी म्हणटा and recommendation actually at the tense of for example my constituency the president and some of the office bearers were moving around searching for my workers for a candidate म्हणजे तू बस कोण काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट? काँग्रेसचो प्रेसिडेंट आणि बाकीचे त्याचे कोण ऑफिस बेअर आसा पळय ते माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता आणि जयेशाचो स्ट्रॉंग दुसरो नंबर 2 कोण आसा. जयेश व्हेरी फ्रँकली आय एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. काल गिरीशान स्टेटमेंट केलें की काँग्रेस इज ओपन फॉर अलायन्स इवन विथ MGP बट नॉट गोवा फॉरवर्ड म्हणून. ही कसली युनिटी तुमची? युनिटी ना. आय वॉज अ काँग्रेस प्रेसिडेंट जेन्ना प्रेसिडेंट आसलो पळय माय जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा वॉज द ओनली इन्स्टिट्यूशन हेल्ड बाय काँग्रेस. बाकी सगळे सिंगल एकलो जो साऊथ गोवा आसलो पळय दॅट हॅड सकम टू द प्रेशर ऑफ BJP. आमी सारके रावले बट अगेन बाबा ते काँग्रेस तो बीग ओशन म्हणटा पळय तशें आलेख म्हणटा तू जर सिन्सियर कोण आसा तेका तुका सारकें डिसरिगार्ड आसता. I was not even given a ticket. I was not even given opportunity to contest. I had to go independent. आज जेन्ना तू गिरीशाचे स्टेटमेंट आयकता तुका कितें दिसता? Disappointed totally. पाडू ही तू एज अ जर्नलिस्ट वॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ युनायटेड ऑपोजिशन? म्हाका दिसता हांव काय आसा म्हणजे आय एम नॉट म्हणजे काँग्रेसमॅन काय न्ही हांव तांचे सायडीन उलोवपाक. पूण जे जसं म्हणटा आनी हेणी म्हटलें अशें की आतां युनायटेड हांच्यान रावप गरजेचें आसा. आतां तो गोवा फॉरवर्ड नाका किंवा MGP नाका हे गिरीशान म्हणप कितपत योग्य आसा हे म्हाका सारकें लागना. म्हणजे तुमी BJP वांगडा जर फायट करतले आत्तां जाल्यार तुमकां एकी कडेन रावन ते लडपाची गरज आसा. म्हणजे एकामेकाच्या अगेन्स्ट तुमी कॅन्डिडेट घालून म्हाका दिसना की BJP कडेन हेंच्यान तग धरतले अशें. BJP पार्टी आहा न्ही दे आर सारके भयंकर स्ट्रीट स्मार्ट पीपल. ते दिसता कोणाक कितें करपाचें तें. सो गिरीशाक कोणाक एनिमिटी करपाचें आनी कोणाक जोडोवपाचें आनी ते डिवायड करपाचें ते दे आर ओके दे आर लेट मी फिनिश दे आर सिरियसली एट वर्क देर. दे आर नॉट डुईंग एडमिनिस्ट्रेशन फेल जाल्यार कोता येता मागीर तो एडमिनिस्ट्रेशन घाता इलेक्शन जिखपा जाय. इलेक्शन जिखपा जाय तो मागीर एडमिनिस्ट्रेशनाच घाता राव बाक्का बागून न्ही मागीर तूं उलय एडमिनिस्ट्रेशनाची घाता एडमिनिस्ट्रेशन दोशीर घालप आनी हे सायडीन सारकी ब्रेन वर्क कितकोन ताका स्पीड करप थिंक ब्रेन विचार करप तें पाडपडल्या कोता येता. गोंय काबार जाल्यार कोता येता आमी पावरा जाय दॅट इज द पॉलिसी. सो नाव लेट मी टेल यू अबाउट दीस फेलोज नाव युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून कितें. आय गिव वन स्मॉल एग्जांपल. सुभाष शिरोडकर आनी दोग जाण रिजायन जाले काँग्रेसी जाले. आमगे ड्युटी कितें जाय आशिल्ली आख्खे गोंयांत एक मॅसेज धाडपाक जे गरदारी करता पार्टी कडेन तेंकां धाडपाक आनी थिंग युनायटेड ऑपोजिशन जाय खंयचे केसीन थिंग कॅन्डिडेट उडोवपा जाय आसलो. चुकलें कोण चुकलो? ऑपोजिशन चुकली. आतां आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी येयल्या. एक मिनिट ही ऑपॉर्च्युनिटी लेट मी फिनिश लेट मी डोंट इंटरप्ट. तुम्ही शिकल्यात काय? शिकले जाल्यार काय अजून शिकलो? आमी जे दिसा शिकले हे गारोयतले सारकें. चल आतां तूं कांय सारको आन्सर दिलो. फुडें सांगता हांव फुडें म्हाका खबर न्ही. नाव दिस पॉयंट इज दॅट वी हॅव टू फायट इन युनायटेड ऑपोजिशन अँड सी दॅट दे मॅनिप्युलेशन. तुमकां या युनायटेड ऑपोजिशन भंय बी दिसता? ना तांकां भंय न्ही. भंय कोणा भंय दिसलो तो पळया तुमी. तांकां युनायटेड दे कॅनॉट फायट इंडिविज्युअली टू विथ BJP. आमचे कडेन तांकां फायट जावपा सारकें तांचो हेच ना. त्या खातीर ते युनायटेड म्हणून पळयता. आयले एकठांय जाल्यार भंय बी दिसता? ते न्ही तो स्वताच्या पार्टीच्या हाजेरूच एक्सप्रेशन कास्ट करता. गिरीश चोडणकराक भलते आमी BJP कितें सांगता आनी तो कित्याक उलयता म्हणटा तो. ही डजंट बिलीव इन हीज ओन पार्टी लिडरशीप. द व्हेरी प्रेसिडेंट ताजो ऑपोजिशन लिडराचेर तो बिलीव करना. हे कितें करता BJP मॅन्युप्युलेट तांकां करता म्हणटात. हाव कॅन वी इलेक्ट सच अ म्हणजे प्रेसिडेंटाक पसून तुमचो जो आसा ताका मॅन्युप्युलेट करपा सारकी जाल्यार तुमची पार्टी वेर इज दॅट पार्टी एक्झिस्टिंग. इलेक्ट करप कितें हांगा? अरे तू पार्टी वेर इज दॅट पार्टी कित्याक मुझे एलिगेशन करतलो आमगे काँग्रेसमॅन हेगे पार्टी लेट मी स्पीक. कंप्लीट करनी. लेट हिम कंप्लीट. कॉन्स्टिट्युएन्सी तो भायर पडलो. Alex, let him complete. Alex, let him complete. Alex, let him complete. काँग्रेस आमगे ऑपोजिशन लीडर आहे बायल कमांड करता. एक सांग नी एक्स ऑपोजिशन एक सांग नी मरे एक्स ऑपोजिशन लीडर तो ओरिजिनल BJP मु सांग बरं तो एक्स ऑपोजिशन लीडर. अरे काँग्रेस के एक किती एलिगेशन करतलो. Alex, let him finish now. अरे एक काम झालो हा. अरे ते एक काम झालो हा. Let him finish, Alex. एक काम झालो हा. त्या कानी कित करपाचो त्या कानी कित करपाचो ते अरे पण म्हाका सांग पळया तू गिरीशाचेर पळया कित्याक घालता. कितून ते डिवाइड करतलो. गिरीशाक तू चार्ज कित्याक करता. तू गेलो. Alex, let him Why finish are you now. leveling charges to Alex, let him finish now. I didn't take anybody. Don't put words in my mouth. No. Alex, Now let him finish. Girish
लेट हिम फिनिश. त्यांनी सांगितलं गिरीश गिरीश चोडणकर न्हू, त्यांनी सांगला. तुवें त्यांनी म्हणला सांगला. गिरीश चोडणकर अशें कितें उलोवपाक ते बीजेपी शिकयता आनी दे आर स्ट्रीट स्मार्ट आनी ते सगळ्यांक पिश अरे, कोत्ताय. हांवें कितें दिगंबर सांगलां, कामत, BJP गिरीश पळय हा, चोडणकर BJP हांचेरच जर तूं BJP तुमच्या party लिडरांचेर is at तुमचो work. विश्वास ना. BJP is at work to do I demonstrations. can only Alex, say individually these people cannot fight with BJP. BJP is strong enough. Unitedly आता they can. युनायटेडली पसून जाले जर जाय दे कॅनॉट स्टँड युनायटेडली म्हाका एकच गजाल विचारपा तुवें आतां सुभाष शिरोडकरांनी आजूय हें काडलो आनी आय एम आस्किंग दीस जयेश व्हेरी फ्रँकली अँड ओपनली, कारण सगळीं जाण आतां दुबाव घेतात. दुबाव कितें घेतात की जे बीजेपी केन्नाय कोणाक फुडून व्हरतली म्हण मदीं मदीं तुमचेरूय दुबाव घेवपाक लागिल्ले, तुमी वतात बितात का म्हण. सो व्हेरी फ्रँकली वेन वी आर फेसिंग दीस कायंड ऑफ एन इलेक्शन अँड यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट पुट युअर कॅन्डिडेट्स, खरें सांग तुमकां केन्नाय बीजेपी वचपाची ऑफर आयिल्ली आनी आयल्या वतले काय कितें? म्हाका बीजेपी वचपाचें न्हू, म्हाका ऑफर येयल्ली की यू टेक द वॉट एवर सेम हेजें धवलीकर ऑपरेशन केला पळय, सिमिलर कायंड ऑफ ऑपरेशन वील डू इट वेर विजयस पोर्टफोलियोज वील कम टू यू अँड यू अँड विनोद ओपनली सांगिल्लें म्हाका ऑफर आसली, पण वी डू नॉट एक्सेप्ट. आमी आज आयल्या वतले काय कितें? आमी आतां वी आर गोईंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लीक नाव. आमी एक मिस्टेक केली तेन्ना. फर्स्ट वॉज टू सपोर्ट द बीजेपी गव्हर्मेंट, सेकंड वॉज टू सपोर्ट प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट. आता ती मिस्टेक परत करप आनी लोकांच्या पॉलिटिक्स इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर. आमी रिस्पेदान रावपाचे मनीस, परत ते करची ना. पण एक गजाल मुद्दम ही जेन्ना फाटली जे हांव मुद्दम हे झेडपी इलेक्शन पार्टी लायन्स म्हणून फायनल प्रश्न इतल्याच खातीर विचारता, जी ह्यो उडी मारपाचे प्रकार जाले फाटल्या वर्सभरा भितर, ताका लागून लोक एज वोटर जेन्ना पार्टी लायन्स म्हणटात, इलेक्शन म्हणटात, ताणें जशी सुरवात केली की डॉलर बडी पडटगीर सगळे शिगमो सुरू जाता म्हण, लोकय डिमोरलायज जाल्या काय कितें? तशें दिसना प्रमोद, लोक जाल्या अशें. लोक डिमोरलायज जाले ना. अशें दिसता तुवें जें म्हटलें अशें की तेन्नाच तो बोवाळ घालपाक जाय आशिल्लो काँग्रेसीन की जे कोण पार्टी काबार करून गेल्या पळय त्या सगळ्यांक धडो शिकोवया म्हणून. तेंच्या कडल्यान काय जालें ना, लोकांक कित्याक पडलां तें? अरे लोक डिमोरलायज जाल्या काय कितें जे उडयो पळोवन? लोक कितें जाता, लोक मरे कितें जालां, प्रॉब्लम इज जे उडी मारले ते मातशे इफेक्ट जातले नो डावट, बट लोक कितें जालां, लोक बीजेपी बरोबर नाय. तेंगे कितें जालां, तेंगे ते चड हें जालो हा, टू मेनी इश्यूज फेसिंग बिफोर द गव्हर्मेंट. फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट इश्यू दे आर तुम्ही म्हणटा की लोक भायर सरतले, 100% बेस्ट जातले. लोक भायर सरतले काय लोक डिमोरलायज? हांव एक विचारता, लोक जर बीजेपी बरोबर ना आनी काँग्रेसी बरोबर आसा जाल्यार हांकां ते डिसिजन घेवपाक की काँग्रेस आपल्या चिन्हाचेर बीजेपी हें तुगेलें वेंचणूक लडोवची ना वो निर्णय येवपा खातीर गेले 7-8 दीस तांचे भितरच कितल्यो फुटाफुटी जाल्यो. हाचोच अर्थ कितें आसा, काँग्रेसी कडेन स्ट्रॉंग कॉन्फिडन्सच ना की लोक आपल्या बरोबर आसा आनी लोक बीजेपी बरोबर वतले, हो एक डावट आसा. आनी कितें तरी घालून बोवाळ करीत रावपाचो की झेडपी इलेक्शन मॅन्युप्युलेट केला, दे हॅव नो अदर इश्यूज टू डिस्कस विथ देम. ओके, हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता चर्चा बरी जाल्या. एकच मुद्दो आशिल्लो की वेंचणुकेचे हे पयली डिबेट आमी आनीकय डिबेट करतले, पण जेन्ना एका स्थानीक स्वराज्य संस्थेचे निवडणूक जाता तेन्ना तांचे अधिकार आणि त्या अधिकाराचे आणि त्या इलेक्शनाचे राज्याच्या राजकीय पटलाचेर किती पडसाद आसात ताजो आलेख घेवपाचो प्रयत्न आशिल्लो. तुमी आयले, इतली बरे तरेन मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत. नमस्कार.